नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। हिस्पा भायर मतदान पळोवन सगळे काचाबूल। काँग्रेस बीजेपी पासून लीडीचेर ओग्गी। गोविंद सांगता रेजिनाल्डाची लीड तकलेंत। सावयकार सांगता फक्त मतां। तिळारीचें उदक पयऱ्यान सोडप। कालव्या भोंवतणी संरक्षण वणत बांदपाचो निर्णय। कालवो पाझरपाक लागिल्ल्यान धारगळेच्या शेतकारांचे लुकसाण। उत्तर गोंय मतदारसंघात 2 एप्रिल मेरेन सगळ्यांत चड खर्च करपी उमेदवार श्रीपाद नायक। ताचे फाटोफाट आपाचो दत्ताराम देसाय। आता निमणे खर्चाचेर सगळ्यांची नजर। वेंचणुकेचे ड्युटेर घाल्ले बालरथांच्या ड्रायव्हर आनी क्लिनरांच्या हातार दमडी। फाटले वेंचणुकेक ड्युटेर दिल्लें फक्त जेवण। नित्याचो 2 म्हयन्याचो पगारय ना। मामलेदाराक घेराव। आनी क्रिस्तांव भावार्थ्यांचो 40 दिसांचो कोरेज्म। पर गुड फ्रायडे। कष्ट आनी दुख्ख जेजू मुखार दवरून चलता जेजूची वाट। पळयात साश्टीकारांची खुर्साची वाट। खबरो विस्तारान। दक्षिण गोंयांत हिस्पा भायर मतदान जाल्ल्यान खंयचोच उमेदवार हड्डे फुडें काडून आपूण जिखतलो अशें म्हणना। काँग्रेस आनी बीजेपी पासून कितले मतांची लीड मेळटली हाचेर उलोवंक तयार ना। आमी सगळे मुखेल उमेदवारांक मेळ्ळे, मात सायलंट मतदारांक लागून सगळे उमेदवार मतां आनी आघाडीचेरय सायलंट जाल्यात। गोविंद गावडे रेजिनाल्डाची लीड सांगता। रेजिनाल्ड म्हणटा आपली लीड तकलींत आसा, जाल्यार नरेंद्र सावयकार आपल्याक कितली मतां पडटलीं तेंच सांगता, लीड न्ही। आणि ते जर पळयत जाल्यार हो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी खातीर आसा आनी हे वोटींग भारतीय जनता पार्टीच्या फेवरान आसा। कितले कॅल्क्युलेशन केला तुमी वोटिंगा बद्दल? साधारण आमकां 2 लाखाच्या वयर मतां मेळटलीं दक्षिण गोंयांत असो आमचो अंदाज आसा। जर लीड जर म्हणटली जाल्यार ही लीड अवघ्या 8 ते 10 हजारांची लीड असपाक शकता। सालसेटान जे मतदान जाल्लें आसा त्या अनुसार एक खंय तरी कौल जो आसा तो दक्षिणेंतल्यान म्हाका दिसता काँग्रेसीक आसता। सो बेनिफीट कोणाक मेळटलें हेजें फूल? बेनिफीट डेफिनेटली न्ही काँग्रेसीक जावपाक जाय न्ही बेनिफीट। सुरवातीचे 2-3 जे उमेदवार आसा म्हणजे आता नॉर्थाक पळयशात जाल्यार बीजेपी, काँग्रेस आनी आप हे थोड्या फरकान फाटी फुडें आसतले अशें म्हाका दिसता। आनी तातूंतलो कोण नक्की जिखत हे सांगप तशें म्हजे दृश्टीन तरी कठीण आसा। हांव आमी खातीरूच हे सायलेंट वोटींग आसा ते आम आदमी खातीरूच आसा, कारण समज जे एक्झिस्टींग गव्हर्मेंट आसा बीजेपी आसा तेच्या खातीर सायलेंट वोट लोक कित्याक करतले? ओपनली येवन करतले आसले, जावं काँग्रेसी खातीर तांकां करपा आसले ओपनली येवन करतले आसले। सायलेंट वोटिंगाचो तो एक भाग म्हणजे आज जे उलोवप जाता ते फक्त आम आदमी कडेच त्यांचो लोकांचो कल आसा हे म्हाका पूर्ण खात्री आसा। साधारण लीड मेळपाक शकता? लीड म्हणजे साऊथ गोवान तरी आमी म्हणजे अशें एक पर्सेंटेज आमी 2 लाख 3 लाख अशें आमी म्हणिना, पूण जे लोकांचें वोटींग जातलें पॉझिटिव्ह जो आमकां एप्रोच लोकांचो मेळ्ळा ते तरेन हांव विजयाच्या दृश्टीन उलयतां की तो विजय आसा तो नक्कीच आम आदमीचोच जातलो। इलेक्शन बरें जाल्लें पूण असो चिकान करपी चिकान कितली केलें ना म्हाका सावथाक एक बुथाचेर जरी 49 केलें जाल्यार एक बुथाचेर न्हायलेचेर म्हाका सुद्दां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 1000 1,000 उडयलो आसतलो वोट। आतां इलेक्शनाक 16 तारीख म्हणल्यार आसा कावंटींग आसा, त्या बरोबर तुमचें प्लॅनिंग कितें आसा? प्लॅनिंग आनी कितें आतां हेचेर पयलीं प्रोटेस्ट केलो न्हू। One more thing about the victory margin, I know exactly where I stand. I don't have to tell it to others. Let me tell you that I have it in my mind what is going to happen, and I'm confident what I think is going to happen, because for the last 4 elections I have predicted what is going to be my margin, I have predicted what is going to be my victory, and this time I have it in my mind, only I think I don't want to tell you, and I'm just 2 days trying to recover. It's actually nice, it would have been nice if I had taken a holiday somewhere. उत्तरेंतलो बीजेपीचो श्रीपाद नायक अंकोला प्रचार करपाक गेला, जाल्यार काँग्रेसीचो रवी नायक आमचो फोन उखलिना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
तिळारीचें उदक पयऱ्यान सोडटल्यांनी कालव्याच्या भोंवतणी संरक्षण वणत बांदतले। तिळारी कालव्यांतल्यान उदकाची गळटी जाल्ल्यान लुकसाण जाल्ले शेतकार पेडणेच्या आमदाराक आनी उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मंगळारा मेळ्ळे। त्या वेळार हो तात्पुरतो उपाय काडलो। कालवो पाझरपाक लागिल्ल्यान पेडणे आनी दिवचल वाठारांतले पीक पिड्ड्यार जावंक लागला। तिळारी कालवो पाझरपाक लागिल्ल्यान धारगळ वाठारांतल्या शेतांनी धोंपरा मेरेन उदक भरिल्लें। पेडणे वाठारांतल्या शेतकारांची मंगळारा सभापती आनी पेडणेचो आमदार राजेंद्र आर्लेकारा बरोबर बसका जाली। ह्या वेळार शिंपणावळ खात्याचो अभियंतो आशिल्लो। शेतकारांनी आपलो प्रस्न आमदारा मुखार मांडलो। शेतांनी उदक भरून पीक पिड्ड्यार जावंक लागिल्ल्यान ताचेर कायमचो उपाय काडचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। तिळारीचें उदक पयऱ्यान सोडप आनी कालव्याच्या वाठारांत संरक्षण वणत बांदप अशे उपाय शेतकारांनी सुचयले। तेंच्यांनी आमकां म्हटलें की आठवड्यांचो 2 फावटी टेम्पररी जांकां उदीक जाय म्हणजे मिरची किंवा कोर्सां करतात तांकां आमी 25% पद्दतीन उदीक सोडटले आनी बाकीचें उदीक जें आहा ना हें कंट्रोलान दवरतले आनी तुमकां हेल्प करता की तुमी एक 8-15 दिसान तुमचें शेत जें आहा तें काम कमी करा, आमी तुमकां जाता तितली हेल्प करता। कंप्लीट उदीक दिवपाक बंद करपाक जावचें ना, कित्याक काही लोकांचे ऑब्जेक्शन आसता तांकां बी उदीक लागतलें अशें तेंचें म्हणणें आहा। हेचेर आमी थोडेशें आमी समाधानकारक अशें जाल्यात। आमची अजूनही खात्री ना, पण हेच्या पयलीं हो कॅनल जवळ जवळ 3 ते 4 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाल्लो आनी तेचें काम उदीक दिवपाचें लोकांक चालू आसलें। आमकां अजून पर्यंत कांय त्रास नासलो। गव्हर्नमेंट शेत कर म्हणटा, पण हे शेतकऱ्याची समस्या आहा पळय तेचेर काय विचार करपाची अजिबात पाणी तर कमी जालें ते आमी ते कापूं शकता। सद्या परिस्थिती अशी आहा की आमी तेका कापूं शकना, कापले जाल्यार ते वर व्हरतलो जाल्यार ध्यान थंय हें जातलें। शेतकारांच्यो मागण्यो पुराय जातल्यो आनी उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी कामाक लागल्यात अशें आर्लेकारान सांगलें। ताका वेगवेगळ्या पद्दतीचे तांच्यांनी सोल्युशन्स काडलेली आसात। हे की केन्ना थोडे दीस तो कालव्याचें उदक सोडपाचें बंद करप, थोडे दीस चालू करप, कारण फुडें बी मेळपाचें आसता उदक। त्यामुळे हे शेतकरी जे आसा तांचें शेत आतां पिकपाक पावलेलें आसा, तर तें शेत पिकपाक पावलां म्हणटकच तांचे प्रश्न आसात। सगळे आतां ते अधिकारी जे आसात, इंजिनियर्स तांच्यांनी बसून तो सॉल्व केल्लो आसा प्रश्न। म्हाका दिसता तातूंत आतां चड अडचणी येवच्यो ना, रोखडेंच तें काम सुरू जातलें। त्या भायर तांच्या खातीर तें उदक व्हांवून वचपा खातीर वेगळें आनी कॅनल बांदून दिवपाचें WRDचे इंजिनियर जे आसात तांच्यांनी मान्य केल्लें आसा आनी तें करून घेतले। तर सरकारी प्रक्रिया पूर्ण जाली की तें काम जातलें। प्रुडंटान हे विशीं उदका स्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकाराक विचारलें। तो म्हणटा जें आर्लेकाराचें मत तेंच आपलें मत। पेडणे दिवचल वाठारांत शेतांनी उदक भरिल्ल्यान मिरसांग, वाल, कांदे आनी हेर पीक पिड्ड्यार जालां। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर चंद्रशेखर सावंत। उत्तर गोंय मतदारसंघात लोकसभा वेंचणुके खातीर 2 एप्रिल मेरेन सगळ्यांत चड खर्च करपी उमेदवार म्हणल्यार भाजपाचो श्रीपाद नायक। श्रीपाद नायकान 2 एप्रिल मेरेन 6.5 लाख खर्च केलो। ताचे फाटोफाट आसात आम आदमी पार्टीचो दत्ताराम देसाय। देसायान 2.5 लाख रुपया मोडल्यात। रवी नायक धरून बाकी सगळ्या उत्तर गोंयच्या उमेदवारांचो 2 एप्रिल मेरेन खर्चाचो आंकडो 2 लाखां वयर गेल्लो ना। लोकसभा वेंचणुकेत दरेका उमेदवाराक 54 लाख मेरेन वेंचणूक खर्च मेळटा। फाटल्या लोकसभा वेंचणुके मेरेन खर्चाची मर्यादा 22 लाख आसली। 2014च्या वेंचणुकेत ती दोबरात वाडून 54 लाख केली। मात खर्चाची मर्यादा वाडून पसून उमेदवारांनी खर्च वाडयल्लो दिसना। उत्तर गोंयच्या उमेदवारांनी 2 एप्रिल मेरेनचो आपल्या वेंचणूक खर्चाचो अहवाल वेंचणूक अधिकाऱ्याक दिला। 2 एप्रिल मेरेन गोंयांतल्या उमेदवारांत सगळ्यांत चड खर्च करपी भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक। श्रीपाद नायकान 6,61,622 रुपया मोडले। आम आदमी पार्टीच्या दत्ताराम देसायान 2,62,666 रुपया मोडले। पयशे खर्च करपाक रवी नायक बरोच फाटीं रावलो। 2 एप्रिल मेरेन ताणें फकत 1,97,130 रुपया खर्च केले। कम्युनिस्ट पार्टीच्या सुहास नायकान 1,96,582 रुपया मोडले। दयानंद नार्वेकारान 1,36,264 रुपया मोडले। राजू डिसोजान मात 25,500 रुपया मोडले। राजून वेंचणूक प्रचारा खातीर कांयच खर्च करूंक ना। ताणें 25,000 वेंचणूक अर्ज भरपाक जाल्यार 500 रुपया गाडयेत डिझेल भरपाक खर्च केले। उमेदवारांनी 10 एप्रिल मेरेन केल्लो खर्च कांय दिसां उपरांत ते वेंचणूक अधिकाऱ्यांक दितले। दरेका उमेदवाराचो वेंचणुकेंतलो सगळो खर्च 10 ते 20 लाखांक तेंकपाक शकता। मात वेंचणूक आयोगान वाडोवन दिल्ल्या खर्चाची मर्यादा पळयल्यार उमेदवार खर्च करपाक फाटीं रावले हें स्पश्ट जाता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव।